फर्स्ट चली गोंयान कॅमेरा घेवन इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर शूट करपी म्हणटा ती शमी साळकार आनी ताज्या फाटल्यान गोंयचे पत्रकार भाव जे आसात दे नो हाव टू रिस्पेक्ट लेडीज. नमस्कार. जे आज आमच्याबरोबर गेस्ट म्हणून लाभला त्यांचो परिचयाची गरज ना. तुम्ही त्यांचो आवाज तुम्ही तांकां पयला आसतले. आज जे गेस्ट म्हणून आसा ते एक फेमस एंकर ऑफ प्रुडंट मिडिया. त्यांचें नांव जावन आसा राधिका कामत सातोस्कर. मॅडम खूब खूब स्वागत आसा. थँक्यू, धन्यवाद. मॅडम आमकां न्ही तुमच्या लायफाचे एक अशे हिडन स्टोरीज आसा जे तुमी आजून खंय सांगलेले ना. हय, ते अशे सगळे स्टोरीज आयकपाक जाय. अशे तुमचे खुबशे अचिवमेंट्स आसतले जे लायफा बद्दल आतां पर्यंत तुमी केला आनी खुबशे जाण तुमचेर इन्स्पायर जाता. सो हे सगळे अशे गोश्टी आमकां आयकपाक जाय. सो तुमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां एक तुमचो बालपण कशें गेलो तो सांगपाक शकता थोडक्यात. हय. म्हजें बालपण म्हणल्यार म्हजें लग्न आतां हांव लग्न जावन राधिका कामत सातोस्कार सांखळे रावतां. लग्ना पयलीं म्हजें नांव आशिल्लें राधिका गजानन नायक भाटकार आनी आमचें मूळ घर आशिल्लें बेती वेऱ्या हांगा. आनी आमचें जें घर आशिल्लें तें अजुनूय आसा. चौखेचें घर आनी खूब अशें जुनें अशें घर आशिल्लें जाका मदीं राजांगण आसा, तुळस आसा. अशा खूब वर्सां पयलींच्या म्हणल्यार जवळ जवळ पोर्तुगीज काळाच्या पयलीं लेगीत तें घर आशिल्लें. अशें एक वेगळे पद्दतीचें पारंपारीक अशा घरान म्हजें बालपण गेलें. संपूर्ण म्हजें बालपण एक जुन्या घरान गेलें. हाका लागून म्हाका खूब बरें दिसता. आनी म्हजे बाबा गजानन नायक भाटकर हे खूब बरोवपी. ते न्यूज पेपराचेर तांचें सतत लेखन चालू आसता. सतत जनसंपर्क आसा. म्हजो आजो म्हज्या बापायचो बापूय बाळकृष्ण नायक भाटकार तेवूय सतत समाज सेवे भितरूच आशिल्ले. आनी अशा तरेच्या एक म्हज्या घरान वेगवेगळे नामनेच्या व्यक्तींचें यो वच चालूच आसतालें. सो ल्हानपणांतल्यान म्हजें बालपण तशेंच गेलें. म्हणजे खुबशे लोकां कडेन संपर्क आसप, लोक यो वच करप घरान, अशा पद्दतीच्या घरान म्हजें बालपण गेलें. आनी म्हजी आई जी सौमाया गजानन नायक भाटकार ती एक परिचारिका म्हणजे नर्सींग शिकयताली, नर्सींग टिचर आशिल्ली. आतां ती रिटायर जाल्या. सो पयलींच्या काळार कशें आशिल्लें की दोतोर नर्सी अश्यो हाता कडेन मेळनाशिल्ल्यो. लोक जे पयलीं बरे ना जाताले, दुयेंत जाताले जाल्यार तांकां फट करून दोतोर मेळनाशिल्ले. त्या काळार मोबायल फोन ना, थोड्यांच्या घरांनी फोनूय नाशिल्ले. अशें आतां स्टेप बाय स्टेप दोतोराची क्लिनिकां आसा तशीय नाशिल्ली. सो म्हज्या मम्मी कडेन खूब जाण येताले, मातशें आपल्याक इंजेक्शन कर, मातसो आपलो चलो पडलो ताका फर्स्ट एड कर, अशा पद्दतीन लोक येताले. आनी म्हजो आजो जो आशिल्लो तोय बी समाज सेवे भितर खूब आशिल्लो. आमचे श्री नागेश महारुद्र देवस्थान नागेशी हांगासरले ते अध्यक्ष आशिल्ले पयलीं. सो आनी ते सांगपाची गजाल म्हळ्यार ते एक स्वातंत्र्य सैनिकूय आशिल्ले. पूण तांणी केन्ना आपूण स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून मोठ्या हातून मिरयलें ना. आदले जे पयले मुख्यमंत्री गोंयचे दयानंद म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे कडेन ताचे खूब लागींचे संबंद आशिल्ले. तांच्या नांवान ताणें आमच्या घरान एक शाळा सुद्दां सुरू केल्ली तेन्ना. सो अशा पद्दतीच्या खूब खेळीमेळीच्या आनी अशा सतत लोकांची ये जा करपी अशा घरान म्हजें बालपण गेलें. आनी म्हाका खूब बरें दिसता. आमच्या घरान फाटल्यान पोरसूं आशिल्लें, 2 बांयो आशिल्ल्यो. वाड्यावयले सगळे लोक आमच्या घरा कडेन उदक व्हरपाक येताले. सो अशा पद्दतीच्या म्हणजे म्हाका ती याद काडली न्ही की खूब एक वेगळेच हातून वता हांव. आतां तशें काळ ना. आतां तशीं तुका घरां सुद्दां मेळना. आतां लोक फ्लॅटांनी रावता, व्हडलीं व्हडलीं आधुनीक पद्दतीचीं घरां बांदता. सो आतां खंय तरी ते आय एम मिसींग दोज डेज. पूण म्हाका सांगपाक बरें दिसता की म्हजें पयलें बाळंतपण त्या घरान गेलें. म्हजो भुरगो जो जल्माक आयलो तो पयलें न्हाण जें न्हालो तें आमच्या नॅचरल बांयचें न्हाण न्हालो. आनी भाणान आमी उदक तापयतालीं. अजुनूय तो भाण आसा, व्हडलो हांडो आसा. तातूंत भितर उदक तापोवन आमी न्हातालीं. तेन्ना गिजर बी कांय ना. सो खूब बरें दिसतालें म्हाका. म्हज्या बालपणाची याद काडली की खूब बरें दिसता. सो अशा पद्दतीच्या वातावरणान म्हजें बालपण गेलें. मॅम अशें तुमी करता आसतना तुमच्या शाळेचो एक्सपिरियन्स कितें जालो? म्हणजे शाळेंत कॉलेज ही लायफ कशी वयताली तुमची? सांगपाचें म्हणल्यार शाळा म्हजी आसा ती हांव पणजे शिकलां. म्हजें शाळेचें नांव आसा पिपल्स हायस्कूल पणजे. थंय हांव पयलीं ते 10वी मेरेन म्हजें शिक्षण थंय जालें. शाळेन खूब बऱ्यो आठवणी आसा म्हज्यो. म्हणल्यार तेन्ना आमची ती बसीन बी शाळेक वचप म्हणल्यार तेन्ना फेरीबोट अशी लागताली आमकां. पयलीं ते 4थी मेरेन हांव बसीन वतालें, बेती देंवतालें, फेरीबोट क्रॉस करून शाळेन वचप. आतां फेरीबोटी बिरीबोटी ना. आतां सगळ्या पूल आयल्या. पूण फेरीबोटीन वचप. म्हजी मम्मी म्हाका पायताली केन्ना आनी व्हरपाक म्हजो पप्पा येतालो. सो सांगपाची गजाल म्हळ्यार हांव जे शाळेंत शिकलां, म्हजें शिक्षण बी जें जालां ताजें संपूर्ण श्रेय म्हज्या
आईक वता कारण तिणें खूब त्रास काडले हांवें शिकचें म्हणून तिणें खूब त्रास काडल्या आनी बाबानूय म्हणजे म्हाका कितें जाय पडलें न्ही कितें पप्पा म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हाका रोखडो हाडून दितालो तो आनी खूब पुस्तकांची ढीग म्हाका हाडून दितालो की बाय आज हें वाच तेन्ना भुरग्यांचो राजहंस म्हणून कोंकणी मासीक येतालें दर म्हयन्याक येतालें सो ताणें तें सबस्क्रायब केल्लें म्हज्या खातीर बाबान म्हज्या की हांवें वाचूंक शिकचें आनी तो खूब म्हाका पुस्तकां हाडून दितालो वेगवेगळ्यो स्टोरी बुक्स हाडटालो आनी त्यो हांव वाचतालें आवडीन सो म्हजे वाचनाची जी आवड निर्माण जाली ती म्हज्या बाबाक लागून आनी शाळेन म्हाका हाडवर करताली ती म्हजी आई सो एवरी टायम म्हाका ती ड्रॉप करताली व्हरपाक येताली मागीर 5वी ते 10वी मेरेन हांव फेरीबोटीन हातून स्वता वचपाक लागलें बसीन आनी म्हज्यो त्यो इश्टिणी आनी सांगपाची गजाल म्हळ्यार तेन्ना मोबायल नाशिल्ले आमी एकामेका कडेन अशेंच संपर्कान रावप स्कुलान केन्ना सुरू जाता काय आमी रावप कित्याक आमचे मित्र मैत्रिणींक मेळपाक सो अशा वेगळ्या तरेच्या पद्दतीन म्हजी शाळा गेली पिपल्स हायस्कूल आनी महाविद्यालयाच्यो आठवणी म्हणल्यार कॉलेज लायफ म्हजें धेंपे कॉलेज मिरामार हांगा हांवें म्हजें कॉलेजचें शिक्षण थंय पूर्ण केलें आनी मेन म्हणल्यार कॉलेज लायफ जी बाकीचे आतां भुरगे एन्जॉय करतात पळय तशें म्हाका मेळ्ळें ना एन्जॉय करपाक कित्याक एट अ वेरी अर्ली एज आय एंटर्ड माय करियर न्यूज चॅनल जें आसा म्हणजे थंय हांव म्हणजे सादारण म्हाका दिसता 12वी जावन फर्स्ट इयराक जेन्ना हांव धेंपे कॉलेजीन एडमिशन घेतलें तेन्नाच त्याच वर्सा हांव न्यूज चॅनलाक जॉईन जालें पार्ट टायम इयर कितें आसता तेजे अंदाज इट वॉज समवेअर इन अरावंड 2004 म्हणल्यार तुमी अंदाज एक 18 वर्साचेर हय 17 वर्सां म्हाका तेन्नाच कंप्लीट जाल्लीं सो तेन्नाच हांव गोंयचो व्हेरी प्रावड टू एक्सप्रेस माय सेल्फ दॅट गोवा न्यूज लायन हो श्री वामन प्रभू हांणी गोंयांत पयलो लोकल कोंकणी न्यूज चॅनल सुरू केल्लो गोवा न्यूज लायन आनी त्या चॅनलान हांव खंय तरी जॉईन जालें आनी म्हजें जें करियर जें आसा त्या करियराक आकार मेळ्ळो तो श्री वामन प्रभू आनी तांची चली शम्मी प्रभू जे आतां शम्मी साळकार जाला तांकां दोगांयकूय लागून म्हज्या करियराक आकार मेळ्ळो आनी गोवा न्यूज लायन न्यूज चॅनलाक हांव म्हज्या महाविद्यालयीन लायफाच्या टायमार जॉईन जाल्लें सो म्हजी इतली बिजी लायफ गेल्ली की बाकीचे आतां भुरगीं कशीं आसा कॉलेजीन वता कॉलेजीचे लेक्चर्स सोंपले मागीर लेक्चर्स बंक करप किंवा लेक्चर्स सोंपले की फिरपाक वचप बिचार वचप क्लबांनी वचप हॉटेलांनी वचप फिरप सो म्हाका तें चड मेळ्ळें ना करपाक कारण म्हजे लेक्चर्स जे आसताले ते हांव आर्ट स्टुडंट सो म्हजें लेक्चर 12 सुरू जातालें 4:45 सोंपतालें हांव सकाळीं फुडें 8 घरांतल्यान भायर सरतालें डायरेक्ट गोवा न्यूज लायनान वचप थंय शिकप एंकरींग कशें करप कॅमेरा कसो फेस करप न्यूज कशी कवर करप शमी साळकार ते तेन्ना बिफोर मॅरेज शमी प्रभू ताज्या बरोबर हांव फिल्डार वतालें कॅमेरा घेवन सो आमी दोगूच चलयो अश्यो त्या टायमार फर्स्ट तुमी चली हय फर्स्ट चली गोंयान कॅमेरा घेवन इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर शूट करपी म्हणटा ती शमी साळकार आनी ताज्या फाटल्यान हांव सो समथींग डिफरंट आमी दोगांय जाणां चलयो हांव ताच्या बरोबर वतालें वेगवेगळे इव्हन खंय एक्सिडेंट जालो किंवा खंय कितें रायट्स जाले किंवा खंय प्रेस कॉन्फरन्स पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट एवरीवेर हांव ताच्या बरोबर वचप ऑन फील्ड मागीर कशें तरी करून मागीर 12 12:30 1:45 म्हणसर स्कूल हाका कॉलेजीक वचप कॉलेजीचे लेक्चर्स अटेंड केले बाय 4:45 लेक्चर सुटले परत गोवा न्यूज लायनान कॉलेज आनी म्हजें करियर जें म्हणजे गोवा न्यूज लायन जें आसा तें हांवें खंय तरी ताळमेळ केली दुसरी गजाल म्हळ्यार हांव थंय स्क्रिप्ट बरोवपाक शिकलें न्यूजाची इलेक्ट्रॉनीक मिडिया म्हणजे न्यूज चॅनलाची स्क्रिप्ट कशी आसची हें हांव वामन प्रभू कडच्यान शिकलें शमी कडच्यान हांव प्रेजेंटेबल कशें रावप म्हणजे लोकां मदीं जेन्ना 4 चौगां मदीं उलोवप कशें कॅमेरा कशें फेस करप कशें उलोवप म्हणजे म्हज्या भितर जो कॉन्फिडन्स आसा पळय तो थंय बिल्ड जालो आनी मागीर गोवा न्यूज लायन सुरू जातकर मागीर एक एक चॅनल सुरू जाले गोंयांत पूण जी न्यूज चॅनलाची जी पायो आसा तो पायो रचलो गोवा न्यूज लायनान आनी शमी साळकारा फाटल्यान खंय तरी हांव म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसता सांगपाक की तेन्ना चलयो नॉर्मली ह्या करियरान येनाशिल्ल्यो व्हेरी रेरली तुका सांगू पत्रकारितेच्या क्षेत्रान बायलो खूब कमी दिसताल्यो तेन्ना कशिल्लें शमी साळकारा बरोबर हांव आसतालें
सो चलयो केन्ना आसा फर्स्ट म्हज्या पयलीं ताणें फिल्डार वचपाक स्टार्ट केलें तेन्ना ते एकटे वताले. सो हार्डली म्हाका दिसता गोवा न्यूज लायन हें 2002च्या सुमाराक सुरू जाल्लो चॅनल आनी हांव 2003-04 हाज्या भितर जॉयन जालां. सो हार्डली 1 वर्स कितें जाल्लें गोवा न्यूज लायन चॅनलाक. सो शमी तेन्ना वतालें आनी ताज्या बरोबर हांव वतालें. सो म्हज्या खातीर तें सगळेंच नवें आशिल्लें. कळ्ळें की अशें बाबा फिल्डार वचप, न्यूज कवर करप, कॅमेरान शूट करप ती न्यूज, लोकांचो इंटरव्यू घेवप, तांची बायट्स घेवप. सो तेन्ना कशें आशिल्लें की आमचे जे गोंयचे पत्रकार आसात, म्हाका सांगपाक बरें दिसता. आतां तुमी म्हाका म्हणलें न्ही चली म्हणून केन्ना तुमकां कोणें हें केलें ना. सो आमचे गोंयचे पत्रकार भाव जे आसात, दे नो हाव टू रिस्पेक्ट लेडीज. आतां आय डोंट नो अबावट नॅशनल चॅनल्स, थंय कशें कितें बायलांचें हें आसा, पूण आमचे गोंयचे पत्रकार भाव जे आसात, तांणी केन्नाच इनफॅक्ट आमकां सदांच रिस्पेक्टान वागयलें. आतां समजा आमी न्यूज शूट करता खंयचो तरी प्रोग्राम आनी खुर्ची समजा खाली ना जाल्यार ते उठून आमकां खुर्ची दिताले. कळ्ळें. सो तशा पद्दतीचें म्हाका हें मेळ्ळें. पूण थंय असो वायट असो चली बी म्हणून असो वायट असो अनुभव केन्ना मेळूंक ना खंयच्याच. मागीर तुमी अशें म्हटलें जाल्यार हेजे एक म्हणल्यार फर्स्ट लेडी सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनीक समिती ही 2 वर्सां तुमी आसली. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सांखळे. हय. सो एज अ उत्सव समितीचे सेक्रेटरी. सो हेजो एक्सपिरियन्स कसो जालो तुमचो? आमचे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सांखळे जें आसा तें ताची व्याप्ती खूब आसा. म्हणजे वेगळे एक अख्ख्या गोंयान एक सबंद वर्सभर एक्टीव उरपी अशें आमचें एक सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सांखळे. सो आमचें कशें आसता की सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सांखळे उत्सव समिती काडटात दर वर्सा. आनी त्या उत्सव समितीचें कार्य एका वर्सा खातीर आसता. 1 वर्स जालें की दुसऱ्या वर्सा दुसरी उत्सव समिती येता. सो म्हाका पयलेच फावट एक सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे उत्सव समितीची सेक्रेटरी म्हणून एक बायलो मनीस म्हणून म्हाका पयलो चान्स मेळ्ळो गणपतीची सेवा करपाचो. आनी त्या वेळार अध्यक्ष सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले आमचे सांखळेचेच संदीप करपे. तांच्या अध्यक्षते सकयल हांवें सचीव म्हणून काम केलें. मागीर सतत दुसऱ्या वर्सा खंय तरी मंडळाचे म्हजे जे वांगडी भाव आसात तांकां म्हजें कार्य आवडलें. दुसऱ्या वर्सा परत आमचे सांखळेचे माजी नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी हांणी उत्सव समितीची सुत्रां घेतली अध्यक्ष म्हणून आनी तांणी परत म्हजें नांव सजेस्ट केलें की आपल्याक सेक्रेटरी म्हणून राधिका जाय. सो 2 वर्सां सतत हांव सेक्रेटरी म्हणून उरलें उत्सव मात समितीचें. तुमी बॅलन्स कशें करताले सगळे इतले गोश्टी परत हे सगळे? बॅलन्स करतालें म्हणल्यार म्हाका म्हज्या फॅमिलीचो खूब बरो सपोर्ट मेळटा. सो आनी म्हजो घोव जो आसा, म्हजी माय आसा, ती सतत म्हाका सपोर्ट करता. कारण आमचे योगायोगान म्हाका सांगपाक बरें दिसता की जशें म्हजें घराणें आशिल्लें, म्हजे कुळार नायक भाटकार, तांचोय सतत लोकां कडेन संपर्क आशिल्लो. म्हजें लग्न जालें कामत सातोसकार घरान सांखळे. म्हजो घोव गुरुराज सातोसकर आनी म्हजो मांव सर्गेस्त आदित्य कामत सातोसकर. हांचेंय घराणें खंय तरी समाजा भितरूच रुळून आशिल्लें. म्हणल्यार म्हजी माय आशिल्ली ती सांखळे जेन्ना पंचायत आशिल्ली तेन्ना पंचायतीची पंच म्हणून निवडून आयिल्ली. सो हांगासरले लोकां कडेन आमच्या घराण्याचो संपर्क आशिल्लो. म्हणटकर समाजान भितर वावुरतना कसो आपलो टायम दिवचो पडटा समाजाक आनी आपल्या घराक हाजें बॅलन्स कशें करतना कितले त्रास जाता हाजी जाणविकाय खंय तरी म्हज्या मायक आनी म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या मांवाकूय आशिल्ली. सो तांचो तिगायचो म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो. तांणी केन्नाच म्हाका खंयच्याच गोश्टीक आडायलें ना. आतां म्हाका समजा खंयी वचपाक जाय खंयच्या प्रोग्रामाक किंवां म्हज्या न्यूज चॅनलान वचपाक जाय जाल्यार म्हजी माय म्हाका सदांच सपोर्ट करता. आसूं तूं चल, आपूण पळयता. सो म्हज्यान जाता तशें हांव घरान जाता तितली जबाबदारी म्हजी घरांतली हें करता. पूण म्हाका तिजो सपोर्ट खूब केन्नाच म्हाका म्हज्या घरान कोणेंच आडायलें ना. जावं तो म्हजो घोव आसूं, माय आसूं, मांव आसूं, केन्नाच आडायलें ना. अशें तुमचे खुबशे कॉन्ट्रिब्युशन पळयलें जाल्यार एक गोशाळेक म्हणप किंवा ओल्ड एज म्हणप ते कशें कितें किंवा तुमचें एक अशें हृदय एकदम तेंचे कडेन कनेक्ट आसता कनेक्ट आसता. म्हणजे कशें आसा जाणा तूं म्हाका म्हजी आई जी आसा न्ही ती सतत अशी कोण बाबा पडलो जाल्यार ती धांवून वता. कारण तिचें प्रोफेशनूच तशें आसा. बींग इन द मॅडिकल फिल्ड कोण पडलो किंवा कोणाक लागलें कोण बरो ना जालो जाल्यार ती तांची सेवा करता. सो तें पळोवन न्ही म्हाका खंय तरी ल्हानपणांतल्यानूच म्हजे भितर तें एक हें आशिल्लें की जे अडिल्ले नडिल्ले लोक आसा जांकां गरज आसा, जे दुयेंत आसा किंवा होमलेस पीपल. सो खंय तरी एक बारीकशी सहानुभुती म्हज्या भितर ल्हानपणांतल्यान आशिल्ली.
आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हज्या आईक जनावरां बी खूब आवडटालीं. आमगेर अक्षरशा वेऱ्यां म्हज्या कुळारा सगळे तरेचीं जनावरां आशिल्लीं. तातूंत चांनी आशिल्ली, पोपट, मागीर कासव, कुत्रे तर 3 आशिल्ले आनी माजरां अशीं सगळीं आशिल्लीं. सो म्हजें ल्हानपण जें आसा पळय सतत जनावरां मदीं गेलें. सो म्हाका मुखे प्राणी जे आसा पळय तांचे कडेन एक वेगळें कनेक्शन आसा. म्हणजे तो कोणूय आसना मागीर तो गाय आसूं, मागीर ती कुत्रो आसूं, माजर आसूं, सगळ्यां कडेन म्हाका एक वेगळेच पद्दतीचें बॉन्डिंग आसा. सो म्हजें म्हणणें अशें आसा की मनशां आपल्याक स्वताक एक्सप्रेस करूं शकता. आपल्याक दुखता की आपूण दुख्खी आसा, आपूण सुखी आसा किंवा आपूण बरो ना हें सगळें आमी उलोवन सांगूं शकता. पूण मुख्या प्राण्यांकूय खंय तरी फिलिंग्स आसता. बट द ओन्ली थिंग इज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. सो म्हाका खंय तरी तांकां फक्त गरज आसता ती मायेची. ती गाय आसूं किंवा कुत्रो आसूं, माजर आसूं, ताका मायेची गरज आसता. तो म्हजें अशें म्हणणें आसा की आमची एक मनीस म्हणून एक जबाबदारी आसा. प्रत्येक लिव्हिंग बींग म्हणजे ह्या संवसारान जे लिव्हिंग बींग आसा, मागीर ते झाड आसूं, मनीस आसूं, कुत्रो आसूं, माजर आसूं, कितेंय आसूं, तांचे कडेन एक संबंद बरे तरेचो संबंद दवरपाचो किंवा तांकां हेल्प करपाचो आमचो एक हें आसा. ल्हानपण म्हणजे आमची एक जबाबदारी आसा. म्हणटकर हांव कितें करता की म्हज्यान जाता तशें हांव तांची सेवा करतां. फक्त एकूच की आतां घरान कोणालो बड्डे आसलो, मागीर तो म्हजो बड्डे आसूं, म्हज्या चल्याचो आसूं, घोवाचो आसूं, मायचो, मावाचो, इन्स्टेड ऑफ ते बेश्टेच ते पयशे वेस्ट करप, खंयचे केक हाडप, मागीर 100-200 जाणांक व्हडलें सेलेब्रेट करप, हॉटेलांनी वचप, ते करात, करचेच ना न्ही. हांव म्हणना ते करचे न्ही म्हणून, करचेच, पूण खंय तरी त्या निमतान आपल्या बड्डेच्या दिसा किंवा आपल्या एनिवर्सरीच्या दिसा आमी जर गरजू मनशां म्हणजे अनाथ आश्रम जावं, ओल्ड एज होम जावं, गोशाळा अशा जाग्यांनी वचून जर आमी कितें दान केलें तांकां किंवा कितें हेल्प केलो न्ही, जाल्यार कितलो आनंद मेळटा तांकां. म्हणजे त्या मनशांच्या तोंडार जो आनंद दिसता तो आनंद पळोवन खंय तरी स्वताक एक वेगळेंच समाधान मेळटा. सो हांव कितें करता, म्हाका जे पळय आमचे व्ह्युअर्स आसा तांकांय म्हाका सांगन दिसता की तुमचो बड्डे, एनिवर्सरी अशें जेन्ना स्पेशल ओकेजन आसता, मुद्दम लागींच्या खंयच्या तरी संस्थेक भेट दिया. मागीर ती ओल्ड एज होम आसूं, अनाथ आश्रम आसूं, गोशाळा आसूं, थंय वचा आनी कितें तरी बारीक सारीक हेल्प तुमकां जमता तसो करा. तांच्या तोंडार जो आनंद मेळटलो न्ही तो आनी खंयच मेळचो ना. थंयसून काय परत येवं करूं शकना. ना सारकें. आनी एक अशें म्हणटा तुमी खूब सेन्सिटीव आसा एक हेजे कडेन, तुमी सांगले तशेंच की आमी एक्स्ट्रा कॅर म्हणून तेजे कितें करपाक शकता. सेन्सिटीव टुवर्ड्स एनिमल्स. एक्स्ट्रा म्हाका इतलेंच म्हणणें आसा की जर म्हजी लास्ट वीश जर तुवें विचारली कितें आसा काय म्हणून, जाल्यार म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की म्हजी लास्ट वीश इतलीच आसतली की रस्त्यार जे कुत्रे भोंवतात, कुत्रे किंवा भटकी जनावरां जीं आसात, मागीर ती गाय आसूं, कुत्रे, गायो, अशे बैल, म्हशी, भटकी जनावरां जीं आसता तांचे खातीर कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक खूब दुख्ख जाता की एक कुत्रो जाका लागिल्ले आसता, ताका किडे पडलेले आसता, तो असो बाबा भोंवता, एक्चुअली ही आस्क्स फॉर हेल्प, ताका मदत जाय आसता, पूण तो मुको प्राणी आशिल्ल्या कडल्यान तो सांगपाक शकना. ताकाय दुखता, ताकाय त्रास जाता, पूण आमी कितें करता, शी हो ह्या कुत्र्याक लागला, धांवडावन उडयता, फातर मारता ताजेर. हांव कितें म्हणटा, निदान तांकां मारूं नाका. तुमच्यान जर हेल्प जायना करपाक, निदान तांकां मारूं तरी नाका. लागीं आयलो जाल्यार ताजेर बडी मारप, दांडो मारप, गुडे मारप, धांवडावन घालप, जाता तशें आमी तांकां मदत करया. टू बी व्हेरी फ्रँक वीथ यू, म्हाका सांगूं दिसता की म्हज्या घरा फाटल्यान हांगा एका कोलगान पिलां काडिल्लीं. जवळ भटके कोलुगूच तें, भटकीच कुत्री ती. 8 पिलां काडिल्लीं तेन्ना. सो हांवें जाता तसो करून त्या 8य पिलांक जाता तशी आय केप्ट फिडींग देम. आनी अशें जालें की ती आवय जी आसा, म्हणजे कुत्री जी आसा, तिका कळ्ळें की बाबा आपल्याक हांगा जेवण मेळटा, सो ती कंटिन्युअस थंयच उरूं लागली. पूण अनफॉर्च्युनेटली न्ही, आय डोंट नो वाय, तातूंतलीं थोडीं पिलां मेलीं. उरलीं फक्त 4च पिलां 8 पैकी. तातूंतलीं 4य फिमेलूच. तातूंतलीं 2 हांवें दवरलीं म्हाका, आनी हांवें उरलेलीं 2 आसा तीं हाजेर घाली, स्टेटस घालो वॉट्सॅपार, फेसबुकार. आनी कोणाक जाय जाल्यार म्हणलें एडॉप्ट करा. शिवोलेच्यान एक मनशान ती मागली म्हजे कडेन. हांवें गाडयेन घालून शिवोले व्हरून ताका ती पायली. म्हाका समाधान मेळ्ळें की बाबा हांवें निदान त्या 2 पिलांची तरी जीव वाचयलो.
सो जाता तशें आमी करचें अशें म्हाका दिसता. आनी कोलगा आशिल्ल्या कारणान मरे म्हाका फुडें भंय जालो की बाबा ही परत आतां खंय तरी ब्रिडींग जातलें, परत आनीक भुरगीं काडटलीं. सो ताका लागून हांवें ती दोगांय जाणांक व्हेली, स्टरिलायज केली आनी हाडली. सो आमी ती दोगांय जाणां सुशेगाद आमगेर आशिल्लीं. आणि अशें तुमचो एक न्यूज चॅनलांतलो म्हटलो एक्सपिरियन्स आनी एक बेस्ट एक्सपिरियन्स खंयचो आसतलो तुमचो भितरलो म्हणजे तुमी कितें शिकल्या भितरलो असो? शिकलें तशें खूब एक्सपिरियन्स आसा कारण शमी बरोबर म्हजें भायर वचप खूब जातालें, ऑन फिल्ड वतालें हांव. सो बेस्ट एक्सपिरियन्स म्हणल्यार कशें आहलें जाणा तूं, सावड्ड्या तेन्ना रायड्स जाल्ले. आय थिंक समवेर इन अरावंड 2005च्या आसपास आसतलें. सो सावड्ड्या बरो व्हडलो बोवाळ जाल्लो. तेन्ना रामराव देसाय आमदार आशिल्ले थंयचे. सो 2 कम्युनिटी भितर बरो व्हडलो बोवाळ जाल्लो आनी एकामेकाचेर फातर मारताले, गुडे मारताले, कितें मेळत ते मारताले. आनी हांव आनी वामन प्रभू गेल्ले तेन्ना शमी नाशिल्ले. वामन प्रभू तांकां हांव आदरान बाबा म्हणटा. सो हांव आनी बाबा थंय गेल्ले आनी बाबान म्हाका कॅमेरा घेवन यो म्हणून सांगलें, शूट करया. आनी एकूच गोश्ट म्हाका बाबान सांगिल्ली तेन्ना की कॅमेरा जो आसता ताका आपल्या जिवा परस चड सांबाळपा जाय. तुका कितें जाल्यार जाता पूण सी दॅट तुजे कॅमेराक कांयच हें बसपाक जायना, मार बसपाक जायना. सो हांव आनी तो मॉब इतलो चाळवल्लो त्या टायमार की हांव आनी बाबा आमी दोगांय जाणां शूट म्हणजे हांव शूट करतालें आनी बाबा वॉज लायक ऑब्जर्वींग एवरीथींग. शूट करता करता तो दुसरो जो मॉब आसा ताचें कितें जालें कोण जाणा. प्रेस आमकां आपल्याक शूट करता तें पळोवन ताणी अक्षरशा म्हजे कॅमेराचेर हात मारलो. आनी कॅमेराचे जे भायले लॅन्साचे जे धांकणे आसा पळय ते तुटून सकयल पडले. मागीर पुलीस आयले आनी पुलिसांनी आमकां दोगांकूय सायडीक काडले. पूण ताणी शेवटी पुलिसांनी आमकां सायडीक काडले ते पळोवन ताणी सोडाच्यो पिवपाचो जो सोडा आसता ताज्यो बॉटल्स आसता पळय त्यो फोडपाक स्टार्ट केले. अक्षरशा आमच्या पांया कडेन मेरेन येवन बॉटली फुट्टाल्यो. सो इतलो तो भयानक एक्सपिरियन्स आशिल्लो. पूण म्हाका अशें तातूंतल्यान शिकून आयलें की आमी जेन्ना तूं खंयचेंय प्रोफेशन चूज करता त्या प्रोफेशनान तुवें भियोन फाटल्यान सरूंक जायना. यू हॅव टू फेस इट. सो ह्या म्हज्या प्रोफेशनान म्हाका इतलेंच दिसून आयलें की कसलीय सिच्युएशन आसना यू शूड नो हाव टू हँडल इट. भियोन या बाबा मॉब चाळवला हांव बाबा वचना अशें करून जायना. सो यू हॅव टू फेस इट. तितली करेज तुज्या भितर आसपाक जाय. ताई तुमचो पोयमी कडेन कसो हे जालो प्रसंग घडत गेलो? पोयम्स बरयले तुमी हे सगळें लेखना कडेन म्हाका ओडलें म्हणटा तें म्हजे बाबा. हें म्हजें लेखन म्हज्या रक्तानूच आसा अशें म्हणल्यार हरकत ना. कारण म्हजे बाबा श्री गजानन नायक भाटकार ते सतत बरयत आसतात. म्हाका दिसता जे आमचे थोडे व्ह्युअर्स जे रेग्युलर न्यूजपेपर वाचतात तांकां खबर आसतलें. ते सतत बरयत आसतात आनी आमचे खुबशे अशे म्हज्या कुळारच्या घरा खुबशे ज्येश्ठ अशे पयलींचे ज्येश्ठ नाटककार रंगभुमीचेर बी जे आसताले ते तांची भेट आसताली. म्हणजे म्हजो जो आजो आसा तो पयलीं कितें करतालो की पुर्तुगेजाच्या राजवटीच्या टायमार तो लोकां मदीं स्वतंत्रतायेची हें जागी जावची, स्वतंत्रताये विशीं लोकां मदीं एक उर्बा जागी जावची, स्वतंत्र मेळोवपा खातीर लोकांनी फुडें येवचें हाच्या खातीर स्वतंत्रतायेच्या विशयाचेर जीं नाटकां आसा तीं गोंयांत हाडटालो आनी तांचे प्रयोग सादर करतालो म्हजो आजो. सो तशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान म्हणजे तेन्ना खुबशे अशे नाटककार अभिनेते आमगेर येताले. सो थंय खंय तरी तातूंतल्यान खंय तरी एक वेगळेंच हें निर्माण जाल्लें आनी म्हज्या बाबाचेर ते संस्कार आशिल्ले. हांवें ते ल्हान आसतना 1-2 नाटककार नट जे आसा नाटकांतले तांचे कडेन म्हजी संबंद आयिल्लो. सो तातूंतल्यान म्हज्या बाबाच्या लेखना कडेन हें आशिल्लें. तो कितें कितें बरयतालो आनी म्हाका पुस्तकां हाडून दितालो, वाच हे स्टोरी बूक ते स्टोरी बूक. वाचून 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 खंय तरी म्हाका स्वताक एक्सप्रेस करचें अशें दिसूं लागलें. बाबाचें जें म्हजें बरोवप आसतालें तें हांव केन्ना वाचतालें. सो हांवें कित्याक ट्राय करचें न्ही अशें म्हणून 8वेक आसतना हांवें एक कविता बरयल्ली आनी ती कविता हांवें काडली आनी म्हज्या टिचरीक दिली वाचपाक. सो तिणें वाचलें आनी तिणें म्हणलें तुज्या वयाच्या भुरग्यांक बरयल्याशी आपल्याक दिसना, इतले भारदस्त शब्द खंयच्यान आयले तुजे कडेन. हांवें म्हणलें टिचर म्हणलें हांव वाचतां. सो तिणें म्हाका एनकरेज केलें आनी आनीक बरय म्हणून सांगलें. सो तातूंतल्यान खंय तरी हळू 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 म्हजी बरोवपाची संवय वाडूं लागली.
हे फूल क्रेडीट तुमच्या बाबाकूच वयता. बरोवपाचें जें म्हजें लेखनात जी म्हजी आवड निर्माण जाल्या म्हाका तातूंत म्हजी भाशे विशयी म्हाका कोंकणी म्हजी जी मायभास आसा ताजे विशयी म्हाका खूब मोग आसा. तो मोग सुद्दां जर म्हज्या भितर जागयलो तो म्हजे बाबा श्री गजानन नायक भाटकार आनी म्हजी कॉलेजीन म्हाका जी कोंकणी शिकयताली सौ अंजू साखरदांडे, प्राध्यापक अंजू साखरदांडे, प्रजल साखरदांडेचें नांव तुमी आयकलां आसतलें, इतिहास तज्ञ फामाद, तांची मिसेस ती आमकां कोंकणी शिकयताली. सो ती आनी म्हजे बाबा ह्या दोगांक लागून खंय तरी हांव कोंकणी कडेन चड वळ्ळें आनी म्हाका म्हज्या भाशे विशयी आवड निर्माण जाली. आनी अशें तुमी फूल लायफांतले आतां पर्यंत तरी म्हटलें की अजून तुमकां सपोर्ट करता अशे पिलर्स, मेजर 4 पिलर्स म्हटल्यार अशे कोण आसतले? फर्स्ट इज पयल्या नंबराचेर आसा ती म्हजी आवय सौ माया भाटकार, म्हजो बाबा आनी म्हजे इनलॉज, म्हजो घोव, म्हजी माय, म्हजो माव जो आतां ही इज नॉट देर रायट नाव, ही पास्ट अवे रिसंटली. पूण हांगा येना फुडें म्हाका सगळ्यांत चड म्हजें लेखन जें आसा जें हांव बरयतालें ताचें सगळ्यांत चड कौतूक तो करतालो. म्हणजे आतां सुद्दां हांव केन्नाय समजा हांगा बरोवंक बसलें न्ही, तो येतालो आनी म्हजे सायडीक उबो रावन पळयतालो हांव कितें बरयता तें. आनी मागीर म्हाका विचारतालो तूं कितें बरयता? हांव ताका सांगतालें पप्पा अमकें अमकें बरयता. बरोवन जातकीर आपल्याक वाचून दाखया. मागीर हांव बरोवन जालें की ताका वाचून दाखयतालें आनी तो म्हजें कौतूक करतालो. आनी जर तातूंत कितेंय जर ताका दिसलें की एड जावपाक जाय किंवा कितें चुकलां जाल्यार म्हाका सजेशन तो दितालो. म्हणजे लग्ना नंतरचो म्हज्या प्रत्येक लेखनाचो पयलो वाचक म्हणटा तो म्हजो माव आशिल्लो. आनी एक अशे तुमचे एचिवमेंट्स अशे खुबशे आहात, थोडोसो एक तुमचे एचिवमेंट्स सांगले जाल्यार सांगचे अजून दिसता अशे एचिवमेंट्स खंयचे आसतले? अचिवमेंट्स म्हणटा ते म्हजे जे कौतूक म्हाका लोक करतात तशे व्हडलेशे एवॉर्डा कडेन बी हांव हें ना, इंट्रस्टेड ना. म्हणजे केन्ना हांव खंयचे जर पुरस्कारा खातीर जेन्ना नामांकन मागयता तेन्ना हांव घालना, एप्लाय करना. कित्याक म्हाका तशे एवॉर्ड्स बिवॉर्ड्स म्हजे एवॉर्ड्स जे आसात ते म्हजे जे पळय पळोवपी आसात किंवा म्हाका जे एप्रिशिएट करपी आसा ते म्हजे वाचक आसूं किंवा म्हजे पळोवपी आनी म्हाका सपोर्ट करपी सतत खूब जाण आसा. म्हाका दिसता नांवां घेतलीं जाल्यार ती कमी जातली, पूण ते सतत म्हाका म्हज्या संपर्कान आसतात. ते आतां सुद्दां म्हाका कितेंय जर बरोवपाचें आसलें हें आसलें कितें हांवें बरयल्लें आसलें मुद्दमून म्हाका फोन करून म्हजें कौतूक करतात. ते सद्या साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत आमचे ज्येश्ठ कवी संजीव वेरेकार, मागीर कवी उदय मामरो, मुकेश थळी, हे सगळे जे आसा हे खंय तरी म्हाका सतत प्रेरणा दिता. आनी तेच जी मनशां हांवें जोडल्या ह्या पूर्ण म्हज्या प्रवासा भितर 2004 ते 2022 मेरेनचो म्हजो जो हो प्रवास आसा तो न्यूज फिल्डांतलो आसूं किंवा सामाजीक फिल्डांतलो, जी मनशां हांवें जोडल्या ते म्हजें एचिवमेंट. समथींग ग्रेट. आनी एक अशें लास्ट एक प्रश्न विचारलो, एक आजचे यूथ तुमी पळयतात आसतले कशे आहा ते, युथांक एक मेसेज कितें पासवर्ड करपाक सोदता तुमी? युथाक मेसेज म्हणल्यार हांव इतलें सांगपाक सोदतां की करियरा कडेन जेन्ना तुमी वतात, टू बी वेरी फ्रँक वीथ यू, म्हजी जेन्ना 10वी जाली आनी म्हजी सगळीं फ्रेंड सायन्साक गेलीं, सायन्स तेन्ना एक क्रेज आशिल्ली सायन्स. तुजो भुरगो खंय सायन्साक गेला. म्हणजे पेरंट्स ऑल्सो यूज टू फील प्रावड की भुरगो सायन्साक, म्हणजे बाकीची जी कॉमर्स आर्ट्स म्हणटा ती अशी चिल्लर कशें कळ्ळें. पूण इट इज नॉट लायक दॅट. हांवें हें केलें, हांवें मागीर जाणलें की म्हाका तेन्नाच कळ्ळें 10वी नंतर 11वी सायन्स बी जेन्ना हांवें तेन्नाच म्हाका कळ्ळें की दीस इज नॉट वॉट आय वॉन्ट टू डू. माय फील्ड इज समथींग वीच इज डिफरंट. कित्याक तेन्ना सहसा गोंयान कोणूच जर्नलिजम खंयचीच चली हें इलेक्ट्रॉनीक जर्नलिजमा कडेन वचनाशिल्ली. प्रिंट जर्नलिजमा कडेन जे पळय न्यूजपेपराचे जे प्रिंट म्हणल्यार न्यूजपेपर जर्नलिजम तातूंत खुबशीं वतालीं, पूण चॅनला कडेन कोण वचनाशिल्ले. तेन्ना चॅनल नाशिल्लोय बी, एकूच चॅनल आशिल्लो म्हणटा तो गोवा न्यूज लायव्ह. सो खूब कमी वतालीं. सो खंयचेंच करियर हांव तुका इतलेंच सांगपाक सोदतां की जर्नलिजमा कडेन हांव वळ्ळें, पूण खंयचेंच करियर अशें कमी लेखनाकात. हांव पेरंट्सांकूय सांगपाक सोदतां की तुमचो चलो की खंयचो तरी तुमचो फ्रेंडालो चलो दोतोर जाला, कोण शेजाऱ्यालो आनी कोण इंजिनियर जाला, तुमच्या चल्याक भुरग्याक प्रेशरायज करनाका.
खंयचेच जे आमकां देव जेन्ना जल्माक घालता पळय कितें तरी एक आर्ट दिवन कितें तरी कला दिवन जल्माक घालता. मागीर ती ब्युटिशन म्हणजे ब्युटिशनाची कला आसूं, रांगोळी आसूं, फोटोग्राफी आसूं, बरे तरेचे लेख बरोवपाचे आसूं, अभिनय आसूं, एंड देर आर एन नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. सो जी गोश्ट तुमकां आवडटा ती करा. फॉलो युअर पॅशन. जो तुमचो पॅशन आसा, थोड्यांक फोटोग्राफीचो पॅशन आसता खूब. फोटोग्राफी भितर सुद्दां करियर आसा. परस्यू दॅट. ओगीच बाबा आनी खंयचें आसा की पयशा फाटल्यान धांवनाका. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा की तुमकां आनंद ज्या गजालींतल्यान मेळटा ती गजाल करात. पूण अशें म्हटलें वयता न्हू की आनंदा बरोबर सुद्दां पयशांची सुद्दां तितलीच गरज आसता. आसता. हांव कितें म्हणटा की पयशे खूब जोडटलो आपूण. खूब जोडून कोट्याधीश जातलो, लाखाधीश जातलो अशें म्हणपाची गरज ना. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा, पयशांची गरज आसा लायफान ना न्ही. तुमकां पयशे मेळटले पूण जी आवड तुमकां आसा ती आवड सोडनाका. कॅपॅसिटी तुज्या भितर समजा दोतोर जावपाची कॅपॅसिटी ना, कितलोय झरय जावचो ना. तें आसा. कळ्ळें? सो प्रत्येकाक कितें तरी लिमिटेशन आसता. सो सी दॅट तुमकां कित्या गोश्टी खंयच्या गोश्टीची आवड आसा त्या गोश्टी कडेन तुमी वचा. इवन जर तूं लास्ट म्हटलें जाल्यार जर्नलिजमा कडेन वयतले जाल्यार अशे स्टेप्स कितें आसपाक शकता की त्या फिल्डान वयतले जाल्यार तांकां जर्नलिजमा कडेन वतले सगळ्यांत पयलीं तुमी कश्ट काडपाची हें दवरा. खंयच्याच प्रोफेशन हांव तुका जर्नलिजमूच अशें न्ही, जें प्रोफेशन तुमी चूज करता पळय थंय त्रास काडल्या शिवाय फळ मेळना. जर्नलिजमाचे हातून कशें आसा इनिशियली जेन्ना हांव जॉयन जाल्लें 2004 गोवान येयले जेवणाची वेळ उरनाशिल्ली धड. खावपाची जेवपाची जेवणाची वेळ कांयच धड नाशिल्ली. जंय आसा थंय खावपाचें, जंय मेळटा तें खावपाचें. म्हाका हें आवडना, म्हाका तें आवडना, हांव एकाकूच जेवतां. आतां 12च जाल्या ना. जो टायम आसा त्या टायमार तुमी जें मेळटा तें घेवपाचें. त्रास काडपाचे. तुमची न्हीड्स तुमकां सॅक्रिफायस करची पडटा. एक एकदां म्हाका सांगन दिसता आनी एक हे म्हजो एक्सपिरियन्स. तेन्ना सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर मुखेलमंत्री आशिल्ले आनी रातिया बाबूश मोन्सेरात चर्चील जाल्या मुळे तांचें सरकार उडयल्लें. 2 काय 2:30 सुमार सरकार उडोवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. आनी तेन्ना लायक रातचे फांतोडेर 3 हांव घरा कडेन आशिल्लें. फांतोडेर 3 म्हाका वामन प्रभू बाबा हांचो फोन आयलो, राधिका आपूण तुका व्हरपाक येता. आत्तां यो सरकार पडलें. आनी हांव 3 सुमार फांतोडेर आपूण तुका व्हरपाक येता म्हणपाक लागलो, उठ आमकां न्यूज रिकॉर्डींग आतां करपाक जाय. हांव 3 सुमार फांतोडेर उठलां, बेगीन फ्रेश जालें. ताणें म्हाका गाडी धाडली. ताच्या गाडयेन बसून आमी गेले आनी फांतोडेर 4:30 आमी न्यूज बुलेटीन रिकॉर्ड केलां. मनोहर पर्रीकाराचें सरकार. तेंच तुमकां हांव सांगता की ह्या टायमार हो एक दीस वॉज अ व्हेरी थ्रू आवट हांव लायफान याद उरतलो असो एक्सपिरियन्स म्हजो. रातचें सरकार उडयल्लें आनी रातचेच शपथविधी जाल्लो. पर्रीकाराचें सरकार त्या देवळार रातचे 2 काय 2:30 घोव जाल्लें. सो त्रास काडपाची तुमी हें दवरा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज तुमकां त्रास काडचे पडटले, न्हीद सॅक्रिफायस करची पडटली. कंटिन्युअस तुमकां काम आसतलें. एक एकदां 24 तास काम करचें पडटा. आमच्या चॅनलार सुद्दां हांवें पळयलां आमचे सगळे रिपोर्टर रात दीस काम करतात. एडिटींग हें तें सगळें. एडिटींग एवरीथींग. लास्ट एकूच की तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो आयचो? आयचो एक्सपिरियन्स लायक म्हाका बरें दिसलें कारण नॉर्मली हांव केन्ना अशें इंटरव्यूज बी स्पेशली म्हाका सांगन दिसता की हांव लोकांचे इंटरव्यू घेता. म्हजो इंटरव्यू हांवें केन्ना कोणाक दिवंक ना. आय यूज टू अवॉयड मोस्टली. कित्याक म्हाका इंटरव्यू घेवपाकूच चड आवडटा, दिवपाक न्ही. सो जेन्ना म्हाका तुमी एप्रोच केलो म्हाका बरें दिसलें की कोण तरी एक यूथ 2 जाण अशे वेगळे वेगळे फिल्डांनी आपलें काम केल्ल्या मनशांक सोदून काडटात आनी तांचेर फोकस घालतात आनी तांचे कडच्यान कोण तरी शिकचें ही प्युअर अशी भावना दवरून जेन्ना कोण यूथ काम करता तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. स्पेशली तुमचो जो चॅनल आसा कौशल पत्की हय चॅनल. सो खरें बरें दिसलें म्हाका. हांवें खुबश्या जाणांचे इंटरव्यूज फाटीं जे तुमी घेतल्या पयलीं हाज्या पयलीं ते पळयले. सो खूब बरें दिसलें की जे लायमलायटा पासून पयस आसा, जे वेगळे कितें तरी अशा मनशांक तुमी फोकस करून हाडटात तें म्हाका बरें दिसलें. आनी म्हजे बेस्ट विशीस आसा तुमकां. अशीच तुमची जर्नी हाज्या फुडें सुद्दां चलुनी आनी हाज्या फुडें सुद्दां तुमकां बरो स्कोप आसा. सो बेस्ट ऑफ बेस्ट विशीस ऑलवेज. थँक्यू मॅम, तुम्ही खूप टायम दिलो.